अमूल डेअरी येता त्या संदर्भात गोयचे माजी मुख्यमंत्री व प्रवीण नाईक हांच्यानी भारतीय जनता पार्टीचेर आरोप केल्ले आसा वेगवेगळे. त्या खातीर त्या विशयाचेर उलोवपा खातीरच आनी विधानसभेतूय एक माजी मुख्यमंत्री ह्या डेअरीच्या विशयाचेर वेगवेगळी तेंच्यांनी चर्चा घडोवन हाडली. त्या विशयाचेर सखोलान उलोवपा खातीर आयज हांव हांगासर आसा. आमी मुळात पळयता की जी तरुण भारतान एक न्यूज हाडिल्ली 9 ऑक्टोबर 2013 गोव्यातील दूध महाराष्ट्रात. म्हणजे आमी पळयताले की तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें की 10,000 लिटर दूध हे गोवा डेअरीन 24 रुपयांक महाराष्ट्रान धाडलें. सगळ्या पेपरांनी हाडलेली. म्हाका फक्त आत्तां तरुण भारताची मेळ्ळी म्हणून हांवें तरुण भारताची हाडली. विच इज 9 ऑक्टोबर 2013 म्हणजे 2013 गोंयचो फार्मर जो चड दूध करता हाजें मार्केटिंग करपाक गोवा डेअरीक जमोंक ना म्हणून तेंच्यांनी 24 रुपया लिटरान दूध जें आसा पळय न्ही हें गोंया भायर धाडलें. ऑल्दो गव्हर्मेंट इज पेईंग 9 रुपीज फॉर दॅट सेम मिल्क टू द फार्मर्स. म्हणजे आमी 24 रुपया लिटराचें दूध आमी गोंया भायर धाडटा आनी त्याच दुधाक आमी 9 रुपया लिटर जें आसलें पळय हे दुधाक पयशे फारीक करताले 90,000 रुपया पर डे जे तेंच्यांनी दूध भायर धाडलें तेका. म्हणजे फक्त गोवा डेअरीक ते कलेक्शन करपाक आनी भायर धाडपाक सरकारान फार्मरान 9 रुपया पेड करपाचे. कारण हें जर तेंकां जमना आसत जाल्यार गव्हर्मेंटान कदाचित दुसऱ्या डेअरीचो विचार केलो जाल्यार खंय फरक पडटा. म्हाजें म्हणणें आसा तेतून मात सुद्दां फरक पडना. आनी गव्हर्मेंटान जेन्ना सुमूल ह्या डेअरीचो जेन्ना विचार केलो तेन्ना आमी पळयता की फायनान्शियल बर्डन जर गव्हर्मेंटाचेर आसत जाल्यार 0. इट इज 0%. कसलेंच फायनान्शियल बर्डन जें आसा हें गव्हर्मेंटाचेर येयना.